नमस्कार येवकार आमी आसात असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आणि तुम्ही जाणा आसतले पावसाळी अधिवेशनाचो आयज हो तिसरो दीस आणि कालचे जे 2 दीस जाले त्या 2 दिसान खुबश्यो अश्यो घडामोडी घडल्यो आणि तितून भितर तुम्ही पळयले आसतले खुबशे असे प्रश्न जे आसात ते ह्या सभागृहान मांडले आणि तितून भितर काल एक महत्वाचो प्रश्न येयल्लो म्हणटा तो म्हादयचो म्हादय जी आमची आवय म्हणटात आणि तेका लागून आख्खे गोंय इमोशनल खंय तरी म्हादयचे क्वेशनाचेर रिलेट आसा आणि हेका लागून काल म्हादयचो जो प्रश्न आशिल्लो तो सारको असो मुख्य असो आशिल्लो आणि तेका खूप असो म्युनिसिपालिटी वर्कर्स जे आहा पळय रे काढलेल्या सर्कुलार आणि मातसो बदलूय केला आमी कारण म्हणजे कितें जाल्लें तांचो तांकां पे स्केल जो आहा पळय म्युनिसिपालिटी दिता आनी आमी दिता तांकां तांची पे स्केल तेंची 21 क्रॉस जाता तेंची आतां पे स्केल तेंची वाडोवन ते 29 पर्यंत व्हरप जेणे कोणी एक्चुअली 10 वर्सां जाल्यार ती पे स्केल क्रॉस जाताली म्हणून तो बदल केला आणि सगळ्या म्युनिसिपालिटी वर्करांक ताजो बेनिफीट मेळटलो विशेष करून ते लोक जे आमचे क्लिनिनेस ड्रायव्ह मेंटेन करपाचे म्हणजे इन शॉर्ट स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय खरें काम जे आहा पळय ते म्युनिसिपालिटीचे वर्कर करताले त्या खातीर तांकां 7 वर्सां पासून जितक्या लोकांनी चड काम केलां तांकां ही स्केल म्हणजे ऑलमोस्ट आतां जी 20 वर्सां जाता पळय तांकां एक्झिस्टींग स्केलीच्या डबल स्केल मेळटली सो ती बेनिफीट हो तांकां सगळ्या जाणांक मेळटलो मॅटर्निटी लीव पासून 6 म्हयने मॅटर्निटी लीव जी आहा पळय ही तांकां बेनिफीट जातलो खूब मोठ्या प्रमाणात मेडिकल लीवचो 30 दिसांचो फायदो जाता तांकां ह्यो गजाली तांकां पयलीं केन्नाच मेळूंक नासलो म्हणजे टेम्पररी स्टेटस दिता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली बेनिफीट दिवपाचे पळय तितके बेनिफीट तांकां दिल्या डेफिनेटली इतकी वर्सां म्हणजे गेले 20 हांव पळयतालो की सगळे जाण ऑलमोस्ट म्युनिसिपालिटीचे वर्कर म्हाका फोनूय करता आभार मानपा खातीर सगळे जाण बुके घेवन मुद्दामून मेळपाकूय आयिल्ले सगळ्या म्युनिसिपालिटींतल्यान एक आमच्या सगळ्यांचे 20 वर्सांच्या उपरांत सरकारान हे काम केलें त्या बद्दल पण म्हाकाय मनाक समाधान कारण जे एक्च्युअल काम करता तांकां तेजे मोबदलो मेळपाक जाय आसलो तो म्हणजे एका डिसिजनात खूब मोर देन 3000 लोकांक तेजी मदत करता पीयूपीचे गणपती जर भायल्यान येता तुम्ही ऐकले आसतले सीएमान आता जे आपले जे बारीकसो बायट दिलो त्या बायटान कितें म्हटलें ते की जे एम्प्लॉईज आसात जे म्युनिसिपालिटी एम्प्लॉईज आसात ते काल सीएमाक मुद्दामून मेळपाक येयल्ले आनी तितून भितर तेंचे जें कितें डिसिजन जालां तें सीएमान तुमकां सांगलें आसतलें आतां आमी आयकुया लेबर मिनिस्टर बाबूस मोंचरात हेचे त्या हेचेर कितें म्हणणें आसा तें thank the CM for their increment as well as the salary amount. It was a good thing. It was a good gesture that the people acknowledge what the government is doing. परमनंट करतले तांकां Sorry? सगळें परमनंट करतले डेली बेजीस. There's nothing to do with permanent. It is a thing which the CM basically has increased the salary part of it. And after 7 years, basically they will be getting confirmed. खुबशे वर्कर आसात जे तांकां परमनंट खातीर रावलेले आसात तेंच्या खातीर कितें करपाचें आसा तुमी सगळे परमनंट चालूच आहा ते परमनंट हांव टील एज फार एज द सीसीपी इज कन्सर्न टील द पीपल हू वर एम्प्लॉयड फ्रॉम 2013 हॅज बीन रेग्युलरायज्ड सो इट इज अ प्रोसेस एज इयर्स गो बाय दे रेग्युलर सो हे सगळे आशिल्ले इश्यूज जे म्युनिसिपालिटीचे रिलेटेड जे कितें अशे तेंचे पगारान कितें बदल केल्ले आसात ते तुमचे मुखार सीएमान तशेंच बाबूस मोंचरातान सांगलेले आसात जाल्यार आतां आमी फुडें पळोवया तवडकरा कडेन की काल काणकोण हांगा गॅम्बलिंग प्रकरण एक उक्ताडार येयलें आनी तेजेर तितून खुबसो असो मोठो बोवाळ आनी ही जी बातमी आसा ती हेडलायन जाल्ली आशिल्ली सो तवडकर जो आसा तो गॅम्बलिंगाचेर कितें म्हणटा तेणें जो आतां एसेंब्लीन भितर सरतना गॅम्बलिंगाचेर बायट दिल्लो आसा तो तेणें कितें म्हटलां तो मातसो आमी आयकून घेवया फाटल्या सगळ्यांचे 2-3 वर्सां पयलें आमी गॅमलिंग हो प्रकार आसा न्ही काणकोणांत सामको बंद जावचो ज्या गॅमलिंगामुळे हांवें पळयलें की अनेक लोकांचे संवसार विध्वस्त जाले ह्या पयलें आसा आनी त्यामुळे आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली म्हाका दिसता गेले 2 वर्सांक आमी सादारणशे 90% बंद आशिल्ले आतां हें मदेंच खंयच्यान सुरू जालें कळना म्हाका दिसता म्हाजे म्हायती अनुसार कोण तरी कारवारचे कोण तरी आनी थोडेशे लोकल इन्वॉल्व जावन तरी केल्लें आनी हाजें स्ट्रिक्ट आमचे ताजे संदर्भात ते नजर आशिल्ली आणि त्यामुळे SP, DYSP या सगळ्या लोकांनी जे आसा ताचेर एक्शन घेतलें आसा
त्यामुळे ती ऍक्शन गरजेची आशिल्ली. कारण ज्या तरेन गॅमलिंग जे आसा न्ही ते चलप जे आसा चलून पॉलिटिकल लिंक काय ना पॉलिटिकल लिंक काय म्हणजे पयलीं कशें जातलें प्रत्येक गांवांत हाजे सादे पत्त्यांनी बाकी गॅमलिंग चलताले म्हणजे इवन ते ल्हान ल्हानशे ते हाजे कंप्युटराचे कॅसिनो जे आसा ताजी सेंटर करताले म्हाकाय खबर आशिल्ली आनी त्यामुळे ही सगळी बंद केल्या हे आतांच एक खंय तरी सुरवात जालें आनी त्यामुळे ते सुद्दां आसा लोकल न्ही भायले लोक घेवन थोडे आनी लोकल थोडे इनवॉल्व आशिल्ले त्यामुळे कारवार आशिल्ले आनी एक लोकल भितर जंगलांत असो म्हणजे रिमोट एरियेक एक कोणाचें घर घेतलें आनी त्या घरान ते पोलिसांना खबर नाशिल्लें जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें माझे म्हणटा एक 5-6 चालू आसलें. गोविंद गावडेन जेन्ना काल सगळें म्हटलें की खंय तरी रस्ते जे आसात ते रस्ते सगळे खणून दवरलेले आसात आनी ते सगळे वेवस्थीत करपाक जाय. PWDचे आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जो तालमेल आसा तो तालमेल ना अशें काल जेन्ना जो आदलो मंत्री गोविंद गावडे आसा हेणें सभागृहान मांडलें. तेजेर सुदीन ढवळीकराचें कितें म्हणणें आसा तें आमी आयकून घेवया आतां. मारगांव इन्फ्रास्ट्रक्चर जे अंडरग्राउंड केबलिंग केलां ताका जवळ जवळ आतां 18-19 वर्सां जालीं आनी त्या खातीर खंय खंय रेक्टिफिकेशन करपाक जाय. परत जे स्टेशन्स आसा ती थंय अपग्रेड करपाक जाय आनी तें काम आतां चालू आसा. अंदूच्या वर्सां आमी तें घेता आनी खंय खंय ज्यो गोश्टी कमी पडटा ते सगळे पूर्णपणे लक्ष घालून थंय मुखार व्हरपाचें आसा. आतां जे पळय मदीं लायट वता ताका कारणां खूब आसता. ते एकूच कारण ना की ते फॉल्ट ऑफ पावर डिपार्टमेंट, बाकीचो प्रॉब्लेम आसता, ग्रीड प्रॉब्लेम आसता. ह्या सगळ्या जागा मागीर चुकटां हे ज्या कडेन पळय मेन लायन अंडरग्राउंड ना थंय मेजर प्रॉब्लेम आसता. चुकटां माड झाडां अशें पडटा. त्या शिवाय पोल्स जर जुने आसा जाल्यार तेय मोडटा आनी त्या खातीर आनी वादळाक लागून कितलेशेच पोल्स जुने आशिल्ले ते मोडटा आनी त्या खातीर तो प्रॉब्लेम जाता. हेल्मेट्स घेवपाचे आशिल्ले न्हू ऑर्डर ते चालू अजून जावना. इट इज ऑल ओव्हर गोवा, नॉट इन प्युअर. ज्या कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा थंय थंय रस्ते खोडून दवरल्याने काम चालू आसा. आतां ताचेर बॅन आसा आनी त्या खातीर आमकां काम करपाक मेळना. 15 नोव्हेंबराक परत अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू जातलें. कारण कलेक्टराचें जें नोटिफिकेशन आसा तें 15 नोव्हेंबराक अंडरग्राउंड केबलिंग किंवा अंडरग्राउंड म्हणजे एस्कावेशन जे रस्त्यार करता ते 15 नोव्हेंबरा पासून जाता. सांगलेलें त्यानंतर जितलो पिरियड जाय त्या हेतून ते जातलो. 15 नोव्हेंबर पर्यंत रस्तो अशेंच उरतले. ताचे पॉटहोल्स काडटले. रस्ते अशें ताचे पॉटहोल्स काडटले. बाकी सगळे जे रस्ते आसा ते पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आफ्टर 15 नोव्हेंबर करता. थँक्यू. येस, काल तुम्ही पळयलें आसतलें खुबशे अशे कालचे जे 2 दीस जाले जे एसेंब्लीन आमी पळयले खुबशे अशे विरोधक जे आसात ते विरोधक खंय तरी तेंचे जे तांकां प्रश्न मांडपाक जे आपल्याक टायम कमी पडलो म्हणटात. पूण हे सगळे बोवाळा भितर आमी मेन अशें म्हत्वाचें अशें पळयलें की जे प्रश्न मांडले ते सत्ताधारी पक्षांचे जे आमदार आसात तेणीच काल प्रश्न मांडलेले आसात. आनीक हे जे सगळे प्रश्न आसात ते प्रश्न खंय तरी सरकाराचेरूच अशे आंगार येवपाचे प्रश्न काल आमी पळयल्ले आसात. खुबशे अशे सत्ताधारी जे आमदार आसात ते खुबशे सत्ताधारी आमदारांनी आपली जे खातीं आसात आनी आपली
आपली मतदारसंघान कशें कितें तेंचे मतदारसंघान काम जालें ना हें सगळें दाखयल्लें आसा. सो हितून सुद्दां खंय तरी अशें दिसता की जेन्ना आमी म्हणटात हे एक हेल्दी डेमोक्रेसी, प्रश्न विचारप ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी अशी आसता. आनीक खंय तरी ओपोजिशन जे आसा ते ओपोजिशन कमी आसात, ते ओपोजिशनाची संख्या कमी आसात, पूण ती संख्या कमी आसून सुद्दां खंय तरी सत्ताधारी पक्षांचे जे आमदार सुद्दां आसात ते आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून खंय तरी फुडें आवाज काडटात आनीक हांगा एसेंब्लीन येवन खंय तरी ते प्रश्न विचारतात. सो हें सुद्दां पळोवपाक ह्या एसेंब्लीन इंटरेस्टिंग अशें दिसलें आनीक हें एक हेल्दी डेमोक्रेसी अशें आमी म्हणूंक शकतात. सो आतां आमी आयकुया जो काल एक बातमी येयल्ली, काल रातची एक बातमी येयल्ली की पीओपी गणपती जे आसात, पीओपी गणपती तुमी जाणा आसतले जे खुबशे अशें प्रदूशण करता आनीक पीओपीक लागून तुम्ही जाणात गणपती जेन्ना विसर्जन केलें, जेन्ना गणपती विसर्जन करून ते खुबशे अशे गणपतीचे आयडल्स जे आसात ते विसर्जन करता त्या जाग्यार तशेंच खूब कितलेशेच दीस तशेंच पडलेले आसतात, त्यांचं पेंट पीओपीचे गणपती आता तुमकां खबर आहा लास्ट टायम आता कितलीशी 3 वर्सां जाली आमच्या हँडीक्राफ्टांसून हांवें जे पळय पीओपीचे गणपती करता तांकां ऑलरेडी तेंची स्कीम हे करून वाडोवन तांकां 100 आहले ते 200 रुपया तांकां हे केल्ले आसा. तशेंच तांकां हे दिल्लें आसा कितें एवरी हांकां ते क्ले मशीन हेजे पयलीं केन्नाच कोणी ते चिंतूंक नासलें. क्ले मशीन ते कित्याक जे पळय गणपती करता तांकां ते लेबर खूब लागतात, लेबर चार्जीस लागताले, ताका लागून एका लेबराचे काय हें लागना. जेन्ना ते माती घातली काय ती सगळी हे जावन येताली, म्हणजे ताका लागून हे क्ले मशीन तांकां सगळ्यांक 3 वर्सां जाली ना म्हणल्यार कमीत कमी म्हाका दिसता 70-75 अशी क्ले मशीन हांवें सगळे आख्या हितून म्हाका दिसता गोंयांत सगळ्यांक मिनिस्टर तशेंच आमचे MLAs तांकां सगळ्यांक दिल्ली आहा. आतां लोकांनी कितें हें ते मातशी वाडयल्ली आसा, जी पळय लोक 50 करताले गणपती हांगासर आतां ते 150-200 गणपती करपाक लोकांनी केल्ल्या. हे पळय मेन हे आहा पळय ते आमचे पीओपीचे गणपती येता ते आमच्या लोकांनी स्वताय विचार करपाची खूब गरज आहा. जेन्ना पळय पयलीं स्टार्टींग लोक चिकण मातयेचे हाडटाले पळय तेन्ना धाकटोच हाडटाले. आतां लोकांचें कितें जालां कॉम्पिटिशनां जाता, तेज्या घरान एक व्हडलो हाडलो जाल्यार तेज्यान व्हडलो आपल्या घरा आसचो. हे कॉम्पिटिशनाक लागून हे आतां आमकां सगळे पोल्युशन हांगासर प्रॉब्लम जाता. पोल्युशन कंट्रोल तुमकां खबर आसा कित्याक हे आतां गणपती ऑलरेडी येयल्ले आसा पूण लोकांनी चडसो विचार केल्लो असो म्हाका दिसता. आनी हांगासर हारपोरा त्या पंचायतीनूय एक हें घेतलेलें आमच्या रेजोल्युशन घेतलेलें कितें आमच्या गांवांत हांगासर हें हाडचें ना पीओपी. ताका लागून अशेंच सगळ्या पंचायतींनी घेत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां गव्हर्मेंटाक एक आदार जातलो आनी गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी लोकांनी आदार करपाची खूब गरज आहा, सपोर्ट करपाची. जेन्ना लोक पीओपीचे गणपती हाडचे ना तेन्नाच आमचे सरकार आमी कितें करपाक आहा तर ती आमी प्रयत्न आमचो चालूच आसा. जे आयज आमी क्ले मशीन दितात पळय ते लोकांची हे कित्याक ती वाडटा, कित्याक आनी इजी जाल्ले आसा लोकांक. ताका लागून म्हाका दिसता अशेंच लोकांनी असो सपोर्ट दिवचो आनी ते जे पीओपीचे गणपती येता ते सारकेच बंद करचे. इन्स्पेक्शन कितें कंडक्ट करतले म्हटल्यार चित्रशाळा आहा पळय तितून 1 तारखेच्यान ते 14 तारीख पर्यंत ती पीओपीचे गणपती आहा पीओपीचे गणपती ते हांव पळयतलो, हांव स्वता वचून हे करतलो. जे प्रायज गणपती करता आनी समज पीओपीचे आसा जाल्यार तांकां पळय ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा पळय तांकां लागू जावची ना. आणि जे कोण भायरसून हाडटा तांकां कितें करतले? सो आता हे सगळें आयकलें तुमी पीओपीचेर जे काल महत्वाचे डिसिजन जे जालें ते पीओपीक लागून जालें आनी हितून भितर हे जे पीओपीचे प्रकरण आसा ते आमी कितलींशींच वर्सां जालीं पळयतात आनी सरकारान काल एक महत्वाचें डिसिजन हितून घेतलेलें आसा की ते वचून तेणी कालचे बातमेन अशें येयल्लें की ते वचून सगळें जे इन्स्पेक्शन आसा म्हणजे पीओपी गणपती बाजारान येवचे ना हेजी खात्री सरकार घेतलो आनी तशेंच आमकां प्रवीण आलेकरान सांगलेलें आसा. जाल्यार आतां आमी पळोवया जे टुरिजम डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी म्हणटात इंटरलँड टुरिजम
जेन्ना आमी म्हणटात इंटरलँड टुरिजम आनीक हें इंटरलँड टुरिजम जें आसा तें खंय तरी अशें गोंयांत तें प्रमोट करपाचें सरकार उलयता. सो तेजेर रोहन खंवटे इंटरलँड टुरिजमाचेर कितें उलयल्लें आसा तें आमी पळोवया. मान्सून टुरिझम म्हाका दिसता रिस्पॉन्स तुम्ही दर्यादेगेरूय पळयला, बाकी कडेन पळयला. Record tourist 54 lakhs in these first 6 months itself showcases that whatever plans we have been effectively talking in the last 2 years, जे market step करता वे foreign travel तसेच domestic travels have been on the rise. Last 6 months 54 lakhs and a record of the number of tourists itself speaks volumes. Industry बरोबर बसून सरकार आणि इंडस्ट्री बरोबर बसल्यार जून महिन्यात कितें जावंक शकता म्हाका दिसता ह्या फाटी जून महिन्यात पळोवन जाला. OTA platforms, hoteliers, airlines, everybody sitting together and getting packages for the people. In addition, festivities like São João आणि आमची चिकलकालो adding to the flavor. म्हाका दिसता is brought in lot of tourists. आणि ह्या वर्सा म्हाका दिसता with the coming six months also we are expecting good numbers, new charter operators coming with new charter flights आणि additional tourists in terms of adding to the international numbers also. भर दिल्लो आसा की we get some good quality tourists so that the spend in Goa also is more. सध्या आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर घाल्लो आसा. होमस्टे जशी आमी फुडें घेतल्या वी आर ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट सुसेगाद करपाक जाय. होमस्टे आमी एज फार एज हिंदलँड इज कन्सर्न एडवेंचर वेलनेस ताजेर भर घाला. आमकां थंय एकोमोडेशना खातीर वी वील नीड टू प्रिपेर अवर सेल्फ आनी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग सो दॅट वी गेट सम इन्वेस्टमेंट्स इन द हिंदलँड्स which allows good accommodation for the good people who want to come and explore Hinterland staying there. जसो सांग्यार एक प्रॉपर्टी आसा पोस्टकार्डाची तशी प्रॉपर्टीज थोड्यो गोंया जाय पडटल्यो विच विल अलाव टू बूस्ट हाय एंड टुरिझम इन द हिंदलँड. मान्सून टुरिझम म्हाका दिसता रिस्पॉन्स तुम्ही दर्यादेगेरूय पळयला, बाकी कडेन पळयला. Record tourist 54 lakhs in these first 6 months itself showcases that whatever plans we have been effectively talking in the last 2 years, जे market step करता वे foreign travel तसेच domestic travels have been on the rise. Last 6 months 54 lakhs and a record of the number of tourists itself speaks volumes. Industry बरोबर बसून सरकार आणि इंडस्ट्री बरोबर बसल्यार जून महिन्यात कितें जावंक शकता म्हाका दिसता ह्या फाटी जून महिन्यात पळोवन जाला. OTA platforms, hoteliers, airlines, everybody sitting together and getting packages for the people. In addition, festivities like São João आणि आमची चिकलकालो adding to the flavor. म्हाका दिसता is brought in lot of tourists. आणि ह्या वर्सा म्हाका दिसता with the coming six months also we are expecting good numbers, new charter operators coming with new charter flights आणि additional tourists in terms of adding to the international numbers also. भर दिल्लो आसा की we get some good quality tourists so that the spend in Goa also is more. सध्या आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय भर घाल्लो आसा. होमस्टे जशी आमी फुडें घेतल्या वी आर ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट सुसेगाद करपाक जाय. होमस्टे आमी एज फार एज हिंदलँड इज कन्सर्न एडवेंचर वेलनेस ताजेर भर घाला. आमकां थंय एकोमोडेशना खातीर वी वील नीड टू प्रिपेर अवर सेल्फ आनी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग सो दॅट वी गेट सम इन्वेस्टमेंट्स इन द हिंदलँड्स which allows good accommodation for the good people who want to come and explore Hinterland staying there. जसो सांग्यार एक प्रॉपर्टी आसा पोस्टकार्डाची तशी प्रॉपर्टीज थोड्यो गोंया जाय पडटल्यो विच विल अलाव टू बूस्ट हाय एंड टुरिझम इन द हिंदलँड. मान्सून टुरिझम म्हाका दिसता सो असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान जे लिडर्स येतात जे विरोधी पक्ष तशेंच जे सगळे आमदार असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान येतात हेजी अपडेट आमी तुमचे मुखार 11:30 जेन्ना असेंब्ली सुरू जाता ते जायसर आमी तुमचे मुखार अपडेट घेवन येत रावतले. पूण आतां जशें आमी पयलीं डिस्कस केलें की खंय तरी हांगा असेंब्लीन आमी पळयलें की खुबशे अशे इम्पॉर्टंट जे इश्यूज आसात ते इम्पॉर्टंट इश्यूज गोंयचे जेंची उत्तरां मेळनात ते इश्यूज हांगा विरोधी पक्ष तशेंच सत्ताधारी पक्ष हांगा हे जे इश्यूज आसात ते मांडटात. आनीक हे जेन्ना इश्यूज मांडटात तेन्ना खंय तरी अशें दिसता की सत्ताधारी पक्षाचे जेन्ना आमदार जेन्ना इश्यूज मांडटात तेन्ना खंय तरी अशें पळोवन अशें दिसता की ओपोजिशनाचो नंबर कितलो कमी आसूं पूण खंय तरी जे सत्ताधारीन सुद्दां जे पक्षान जे आमदार आसात ते फाटले 2 दिसांनी पळयले ते सुद्दां सरकाराक कावंटर करपाक रेडी आसा. सो आतां आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकर जो आसा तो हांगा असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पावन तेणी कितें बायट दिल्लो आसा तो आमी आयकुया. कशें आसा आयज जो आमचो 0 आवर आसा जावं आमचो क्वेश्चन आवर आसा सो क्वेश्चन आवराक आमकां उलोवंक मेळना सो आमी 0 आवराक ट्राय करता उलोवपाची. पयलो आसतलो क्वेश्चन आवर चडशे रुलिंगाकूच लागलेले आसा सो त्या टायमार ऑपोजिशन तेंचो सप्लिमेंटरी कितें मेळटा चान्स मेळटा आमी ट्राय प्रयास करता पूण तितलो जो टायम आसा तो मेळोंक शकूंक ना.
पूण आतां पळोवया फुडें आतां ह्या फुडल्या बाकीचे दीस आसा तितून कितलो आमकां टायम मेळटा पळय एक्सपेक्टेड प्रत्येक वेळ आमी कशें घुसोवपाचें म्हटल्यार कशें तरी आमकां प्रश्न मांडपाक जाय खंयच्यान तरी जावं ते डिमांड्सान आसूं जावं ते बजेट स्पीचीन आसूं जावं ते 0 आवर मेन्शन आसूं कॉलिंग अटेन्शन आसूं खंय मेळटा थंय आमकां आमचे प्रश्न गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक जाय सो त्या तरेन आमी ट्राय करता सो असेंब्लीचे ज्यो घडामोडी घडटात त्यो आमी लायव्ह तुमच्या मुखार घेवन येतले आनी दिसभराचे आयचे घडामोडी पळोवपा खातीर जे आमचो गोमंतक टीव्ही युट्यूबाचेर सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात तशेंच फेसबुकाचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करपाक विसरूं नाकात आतां थोड्याच वेळान असेंब्ली सुरू जातली तें सुद्दां लायव्ह फिडींग आमी आमचे सगळे प्लॅटफॉर्माचेर तशेंच टीव्हीर गोमंतक टीव्हीचेर केबल प्लॅटफॉर्माचेर सुद्दां आमी घेवन येतले सो तेकाच लागून पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी म्हाज्या वांगडा कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पर्वरीसून मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4